नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां भाजी करून दाखयता भेंड्याची. पळय भेंडे हांवें वयले कातरला आनी सायडीचे सकयले आनी धुवन दवरले. आतां ही भेंड्याची भाजी आसा पळय ती विदावट ऑयल म्हणजे तेला शिवाय बरी सारकी रुचीक कशी करता ती तुमकां दाखयता हांव. आनी ह्यान पयलीं हांवें भेंड्याची भाजी दुसरे तरेन करून बीन दाखयले. ही न्हय सिंपल तरेन कशी करता आनी तेल घालिनासतना बरी जाता सारकी. कळचीत ना की तेल घातला की ना ते इतली बरी जाता. तुमकां ती हांव करून दाखयता. त्याच बरोबर हांव न्ही तशीच तेल घालिनासतना फोडणी दिनासतना वालाची भाजी करतले पळया. तशेंच हांव न्ही हे पळय भेंडे भाजतले आनी हे भेंडे भाजपाची रेसिपी हांवें तुमकां दाखयल्ली आसा. आनी हांव हे अननसाचे न्ही आयज तुमकां सासाव करून दाखयता. आनी आतां आमी भेंड्याची भाजी करपाक सुरवात करुया. आतां पयलीं हे शिनोन घेता. हिरव्यो मिरच्यो घातल्यो आनी तेल बीन कांयच घालूंक ना. हे पळय आतां कांदो घातलो, एक घेतलो कांदो म्हणजे ओनियन आनी हे पळया भेंडे घालुया. भेंडे पळया बरे चिल्ले आसा लांटींग सारके अशे बरे. हे पळय स्लांटींग अशें करूंक जाय, चिरूंक जाय, बरें दिसता मागीर. आनी हातूंत आतां गरम उदक घालता इल्लें आनी आतां हे गॅशीचेर दवर. हे पळय धांपूया आनी गॅशीचेर दवरुया मागीर भाजी जाता तेन्ना तुमकां दाखयता. हे पळया आतां न्ही सोला भितर घालता. इल्लीशी साखर, एक पिंच मीठ आनी सोय ढवळुया. आतां तातूंत उदक बी ना चड पळया, उदकूच ना पळया. पण आतां न्ही ही अशीच एक 5 मिनटां दवरपाची. ही पळया आतां भेंड्याची म्हणजे लेडी फिंगराची भाजी तयार जाली विदावट ऑयल. आनी पळया भेंडे सुद्दां तशें उरल्या पळयले पळया. आनी गांवठी भेंडे ह्या पळया हालयल्यार सुद्दां मोडटा ना. पण हालोवपाची स्टायल आसता ही पळय अशी भितरच्यान अशें काडप म्हणजे ती मोडना. हे पळया सुंदर पळया बुळबुळीत जाली ना. हे पळय मेकळी मेकळी जाली पळया. आनी अशी न्ही मुद्दाम तुमी करा आनी खाया. ही आतां भाजी रेडी. हे पळया आतां हांवें भेंडे बारीक भेंडे म्हणजे लेडी फिंगर हे पळय मचसून कातरून हे पळय अशें केले. हे पळय हांगा कातरप ना. हे पळय अशें आनी ते आतां भाजता. ताका लागून लाल तिखट, हळद, मीठ आनी आमटाणीचें उदक घालता आनी ताका लावन दवरता. हे पळया आतां हे सुरय तांदूळ आसा पळय ते न्ही हांवें धुल्ले आनी सुकोवन दवरले घरान. आनी आतां केन्ना म्हाका आतां खंयचें नुस्तें बीन आतां तांदळाच्या पिठानूच भाजपाक जाय पळय तेन्ना हांव इल्लें इल्लें अशें मिक्सरार वाडटा आनी तातूंत भाजता. आयज आमी भेंडे भाजुया. हे पळया पॅन तापला, तेल घातला, तेंय तापला. आतां हे आमी भेंडे घालुया एक एक. हे पळया आतां हे भेंडे बारीक गॅशीचेर भाजून काडुया. हे पळया हे हांवें तांदूळ न्ही धुवन दवरले. हे पळय आत्तां. आनी हे न्ही एक पेलो तांदूळ आसा हो पेलो आनी 2 पेले उदक घालुया. आनी हे तांदळाक न्ही मातशें आनी इल्लें उदक ज्यादा घालचें पडटा नाजाल्यार ते न्ही घट कशेंच उरता. ताका लागून हे पळय पाव पेलो हे पळय आनीक घेता उदक आनी तें घालता. आनी ह्या कुकरान न्ही हांव आतां शिटयो काडटा उदक आनी तांदूळ घालून. आनी हे कुकर आसता पळय असले दुसरे मोठे आसता पळय स्टीलचे कशे प्रिस्टीजचे ते न्ही 3 शिटयो घेतल्यार पुरो भितर. पण हे असले कुकराक न्ही 5 काडच्यो पडटा एका शिटयो मागीर ते शीत वेवस्थीत जाता. आतां हांव हे गॅशीचेर दवरता आनी शिटयो काडटा. शिटयो घातल्यो 2. हे पळय आतां कांदो घातलो आनी वालाची भाजी पळय शिनलेली पळय ती घातली आनी इल्लेशें गरम उदक घालुया आनी शिजत दवरुया.
आनी भितर घालुया गरम उदक आनी आतां हे धापता आनी गॅशीचेर दवरता ही भाजी तयार. ही पळया आतां ही भाजी अर्दी शिजली. आतां आमी कितें करूया भितर इल्लीशी साखर घालुया, मीठ घालुया आनी सोय घालुया आनी धवळटा. जाली ही भाजी रेडी तेला शिवाय. ही पळया आतां ही भाजी वालाची रेडी जाली विदाउट ऑयल आनी बरी लागता रुचीक. ही पळया आतां गरम उदक घेतलेलें हांवें आनी भितर सोलां घातली म्हणजे कोकम, ओली कोथंबीर घातली आनी ती दवरलेली हांवें. आतां तातूंत न्ही हे पळय वोवो घेतला म्हणजे अजवायन, लसूण, ग्रीन चिली म्हणजे हिरवी मिरची, साखर, हिंग आनी मीठ सगळें आतां हे घालता आनी धापून दवरुया. रेडी जाली. हे पळया आतां ही सोय हांवें भाजून काडल्या. भितर न्ही हे पळया लसूण आनी कांदो आनी आलें घातलें, 7-8 पाकळ्यो लसणीच्यो घातल्यो आनी आलें घातलें आनी ओनियन घातलो धाकटोसो आनी हे हांव आतां भाजलें तें निवयलां. आतां तें हांव ग्रायंड करता आनी ताचें तोंडाक करता तयार. घातलें, सासवां घातली, हिंग घातलो, अर्दो कांदो घातलो, हिरवी मिरची घातली, टोमॅटो आतां घातलो भितर. करवील घातल्यार एकदम सारको रुचीक सारक्या ते करविलाच्या वासानूच बेस्ट जाता आनी अशेंय केल्यार बेस्ट जाता. आतां कोणा कडेन करवील ना ती कितें करतली तर हे अशें कर. गरम मसालो कमीच घालप, एकूच चमचो हांव गरम मसालो घालता आनी हळद घालता. हे पळया आनी हांवें वाटण आतां वाटलेले पळय भाजलेले ते घालता आनी भितर मसूर घालता उकडल्या ती असले पळय ते कुकरान घातले. हे सॉरी मिक्सरान उदक घातले मसूरचे आनी हे पळय आतां आपल्याक जाय तितले पातळ दाट करा आनी हातून मीठ घातले की हे रेडी. ओली कोथंबीर घातली की जालें तयार. तोंडाका घे पळय. आतां इल्लेशे गोड घातले, इतलीच आमटाण घातली, कमी आसा तें म्हणून आनी एकूच सोल घातले. बीन चड घालप ना, आमी टमाट घातला न्ही ताका लागून आनी आमटाण इल्लीशी घातली आनी गोड घातले काय एकदम रुचीक जाता. आनी आतां हितून न्ही ओली कोथंबीर घालता. आतां मीठ घालता. हांवें मसुरेक सुद्दां मीठ घालूंक नासले, आतां घातले आनी धवळुया. हे पळया बऱ्या पैकी तयार जाले. आतां ओली कोथंबीर घालुया आनी जाले रेडी टू सर्व. हे पळया इल्लीशी सोय घेतल्या, हळद आनी लाल तिखट. आतां हे हांव मिक्सरार वांटून घेता कित्याक पायनॅपल सासाव करपाक. आनी हे पायनॅपल आसा पळय म्हणजे अननस तो भरपूर गोड आसा ताका लागून तेका हांवें मीठ बीन कांयच लावन दवरूंक ना. सारको गोड गोड आसा. इल्लेशे गोड घातले मागीर की जालें तयार. हे पळय आतां कायल दवरली, तेल घातलें, हिंग घातलो आनी सासवां घातली. आनी हे पळय मिक्सांक वांटून भितरच घातली. आतां हे शॉर्टकट मारूया आमी कित्याक तो अननस आसा पळय तो भरपूर गोड आसा आनी बरो सॉफ्ट आसा, घट कसो बीन ना, बरो आसा. आतां इल्लेशें उदक घालता आनी मागीर मीठ घालुया. उदक घालता आनी धांपून दवरता. हे पळय आतां तातूंत मीठ घालुया आनी गोड घालुया. हे पळय गोड थोडेच घालता. जालें. आतां हे जावन दी मातसो वगत आनी बंद कर. हे पळय आमचे सासाव रेडी जाले. पळय मदीं हांवें 2-3दां धवळलेले. हे पळय बरें जालें, कलर बीन बरो आयलो आनी हें सुकलें की आनीक मागीर तें जातलें दाट जातलें. मातशें तुमकां पातळ कशें दिसता पळय सायडीनी. आनी कोणाक उदक कशें भितर आतां जाय ग्रेवी कशी मातशी न्ही
तेन्ना मातशें उदक आसतनाय बंद केल्यार जाता गॅस. हांव ते अशें सुकेत कशें करतलें. पळय जालें आतां हें बंद करुया. गॅस रेडी. हे पळया आतां तुमकां रेडी टू सर्व केला थाळी, वेज थाळी. हातून न्ही फक्त एक वरण नाजाल्यार दाळ आसपाक जाय आसली. बेस्ट जेवण जालें. आयस्क्रीम बीन आसा ती मागीर खावपाची. आनी हे पळया आतां तुमकां मिरची, बटाट्याची कापां, भेंडी फ्राय, सोलकडी, लोणचें, शीत, मसूरचे तोणाक, केळे मागीर जेवल्या उपरांत खावपाचे लास्ट. मागीर हे आसा सांसाव, पायनॅपल म्हणजे अननसाचे, ही आसा वालाची भाजी आनी ही आसा भेंड्याची भाजी. मस्त न्ही जेवण. अशें केन्ना आठवड्यान एकदां तरी करून बरें मस्त जेवपाचें आं. मागीर भुरगीं खूश जाता. आनी आतां खूब दिसांनी हांवें व्हिडियो केला, मुद्दाम पळया. त्या बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, म्हाजेर रागार जावं नाकात. आनी तुमी आतां व्हिडियो पळयतली न्ही ताका लागून तुमकां मना पासून सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं तुमचें.